वर्साचो सादो काळ 17वें सातोळे बुधवार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 13 ओळी 44 ते 46. जेजून लोकांचे उरपोंचींक म्हटले, सर्गीचे राज शेतान लिपयलोल्या एका ठेव्या पोरी. कोणेकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपले कडेन आसा तितलें विकता आनी ते शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गीचे राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एगूंच मोलाचे मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपले कडेन आशिल्ले तितलें विकता आनी ते मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.